आज आम्ही ही प्रेस करपाचे मेन म्हटल्यार कारण जे घाण्याळो व्हिडिओ जो सीएमाचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो जो सर्क्युलेट जाता पळय 4-5 दीस जाले तेचेर आसा. एक तर मेन म्हटल्यार आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा पळय तो डॉक्टर आणि तेणी इतलो एमएचे गायडलायन्स आणि WHO गायडलायन्स फॉलो कर म्हणून इतलो आमकां जो प्रायम मिनिस्टर सांगता नरेंद्र मोदी ते तेणी व्यर्थ करून तो मास्क म्हणटा तो तोंड पुसले तितून आणि ते काडले आणि ते टेबलार व्हरून केले परत. एक तर तो मेन म्हटल्यार डॉक्टर तेणी कशें क्लीन दवरप आणि कशें स्टरायल एनवायरमेंट दवरूंक जाय ते तेणी सांगूंक जाय पण तशें जालें ना. ह्यो व्हिडिओ म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान एका दुबयच्यान डॉक्टरान धाडलो. बाबा हे जाला तरी कितें हे कितें बाबा चल्लां काय म्हणून तो म्हाका फोन करून सांगता मेसेज करून सांगता. सामकें इतकें वायट दिसलें की पळोवन आमच्या गोंयचें नांव म्हणटा तशें पिड्ड्यार करून सोडलेलें आसा. ह्या आमी आतां मेन म्हटल्यार प्रेस केल्या ओपन केल्या पळय ती एक हेच्या खातीर जे टिश्यू पेपराचे आहा पळय टिश्यू पेपर गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की गव्हर्नमेंटा कडेन फायनान्स ना त्याच्या खातीर आमी हे 2 टिश्यू पेपराचे सध्या तरी 2 दिता मागीर जाय जाल्यार आनीकूय दिवचे. हे आमी आमच्या सीएमाक गिफ्ट करता मेन म्हटल्यार पार्सल करता आणि त्या वयल्यान कशें यूज करपाचें आणि कशें डिस्पोज करपाचें ते तेचे गायडलायन्स बरोवन दिवन आमी ताका पार्सल करतले. मंत्री सदांच म्हणटा की WHO गायडलायन्स जे आसा एमएचचे ते फॉलो करा. त्या खातीर आमी जी 2 गज की दुरी म्हणटा पळय ती आमी फॉलो केल्यात. तो एग्जांपल एक्चुअली आमी सेट केला. काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयली बीजेपीचे सिनियर लीडर जे मंत्री जावन गेले सीएमूय जावन गेले आमदार पार्सेकर सर सगळे तेकून बशिल्ले. म्हाका दिसता की कोरोनाचो न्ही हांकाच पयली कोरोनाचो भंय दिसूंक पावला म्हणून तेकून बसता ते. एक्चुअली एज पर WHO गायडलायन्स एज अबाउट 60 इयर्स जे पार्सेकर इतले सिनियर लीडर ते मोस्ट वर्नरेबल आसा की भायर सरपाक सोदून तेच स्वतः एक्चुअली सरकारान आसून तांचो सेंट्रल सरकार आसा गोवा सरकार आसा तेच एक्चुअली तांचो गायडलायन्स फॉलो करना. ते एक्चुअली एक एग्जांपल सेट करता. आणि सेकंड तो मामरे सर तांचो ते मोस्ट सिनियर लीडर तांच्यांनी एक्चुअली एग्जांपल सेट करपाक जाय आसलें आमच्या युथाक. आतां एक्चुअली प्रेमानंद सराचेर मामरे सरांचेर कितें उलोवपाक सुद्दां भंय दिसता की तांच्यांनी एक आमच्या MLAचेर रोहन खंवटेचेर केस घातिल्ली की ताका असॉल्ट केलो म्हणून तांचेर उलोवपाक सुद्दां भंय दिसता आतां. सेकंड म्हटल्यार तांचे लीडर म्हणटा SSCचे एग्जाम जे कंडक्ट जाता फाल्यां सपोज कितें जालें जाल्यार देव कोण घेतलो म्हणून म्हाका अशें दिसता की आख्खो गोवा सरकारूच तांच्यांनी देवाचेर सोपयला.